सायबर गुन्ह्यांचेर गोंयांत व्हड कारवाय सुरू जाल्या। पणजेच्या सांतिनेज वाठारात काम करपी फोटीचे कॉल सेंटर गुन्ह्या फाट्यान बंद करून 9 जाणांक अटक केल्या। तशेंच दोनापावला वाठारात क्रायम ब्रांचीन धाड घालून 64.7 लाख मालमत्ता जप्त केल्या आनी 10 जाणांक अटक केल्या। हे आरोपी परकी नागरिकांक लक्ष करून ऑनलायन फटवणूक करतात अशें उक्ताडार आयला। पळयात। पणजे सांतिनेज वाठारात एका अपार्टमेंटात आंतरराष्ट्रीय सायबर फटवणूक करपाचो व्हडलो खेळ चलतालो। गुन्ह्या फाट्यान ह्या फटीच्या कॉल सेंटराचेर धाड घातली। हे कारवायेंत 9 जाणांक अटक केल्या। पोलिसांचे चौकशेंतल्यान दुबावीत आरोपी अमेरिकन नागरिकांक लक्ष करताले अशें दिसून आयले। रिणाच्या कंपनीचे प्रतिनिधी अशें नाटक करून ते लोकांक फटयताले। लॅपटॉप, VPN सेवा आनी कॉलिंग ॲप हांच्या आदारान संपर्क साधताले आनी गिफ्ट कार्डा वरवीं व्हडा प्रमाणात पयशे घेताले। देखीक ॲपल, सेफोरा। बुधवारा सकाळी 2 ते 7 वरां मजगतीं केल्ले धाडीत 7 लॅपटॉप, 13 मोबायल फोन, हेर साहित्य आनी एक गाडी सगळे मेळून वट्ट सुमार 30 लाख रुपया जप्त केल्यात। ह्या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता 2023 आनी IT कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी ह्या रॅकेटाचे आनीक धागे सोदपाचें काम सुरू आसा। सायबर गुन्यांव नेटवर्क दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान अशा कारवायेक लागून व्हड रॅकेट उक्ते जावपाक लागल्यात। मजगती दोनापावला हांगच्या फेक इंटरनॅशनल कॉल सेंटरात क्रायम ब्रांचीन धाड घातली। तशेंच 64.7 लाख मालमत्ता जप्त केल्या आनी 10 जाणांक अटक केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।